नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव अलिशा मेनेझीस आनी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंय राज्याक कोळशाचे केंद्र जावंक दिवचे नात, राहुल गांधीचे गोंयकारांक सभे मेजार उतर। आपाचो सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल प्रचार दौऱ्याचेर, बाबू नानोस्करांक मत दिवपा खातीर केले दाबोळकारांक आव्हान। राहुल गांधीच्या हजेरेंत काँग्रेस उमेदवारांनी घेतली शपथ, वेंचून आयल्यार पक्ष सोडचे नात म्हूण केली प्रतिज्ञापत्राचेर सय। हालो जाल्यार हांव ना जाल्यार हांव पडटा म्हणप्यांनी घेवचो राजकीय संन्यास, पार्सेकारान दिलें आव्हान। पर्यटन केंद्र आसल्यान गोंय राज्याक कोळशाचें केंद्र जावपाक दिवचे नात, अशें उतर सभे मेजार काँग्रेसचो राष्ट्र फुडारी राहुल गांधीन दिलें। देशा भितर 2 भारत तयार जाल्यार अशें ताणें ह्या वेळार म्हटलें। काँग्रेस सरकाराक मत दियात आनी लोकभुमीक सरकार तयार करपाचो उलोय ताणें ह्या वेळार मारलो। गोवा टूरिज्म का हब है। पूरी दुनिया में लोग गोवा को टूरिस्ट हब, टूरिस्ट सेंटर मानते हैं। सही? अमेरिका से लोग आते हैं, जापान से आते हैं, यूरोप से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, सब जगह से आते हैं। हजारों लोगों को टूरिज्म से आमदनी मिलती है। तो या टूरिज्म होगा या फिर पोल्यूशन होगा, दोनों चीजें नहीं हो सकती। या टूरिस्ट हब बनेगा या फिर कोयले का हब बनेगा। अगर आप गोवा को कोयले का हब बना दोगे, कोयले का सेंटर बना दोगे, जिससे गोवा को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर जो टूरिस्ट यहां आते हैं वो कहेंगे भैया, हाथ जोड़ के कहेंगे भैया हम कहीं और चले जाते हैं, हमें कोयला नहीं अच्छा लगता, हमें कोयले के हवा में सांस नहीं लेनी, चले जाएंगे। तो हम गोवा को कोयला का हब, कोल हब नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उन सब से बात करके, चाहे वो छोटे बिजनेस वाले हों, चाहे वो शैक चलाने वाले हों, चाहे वो होटल ओनर्स हों, चाहे वो स्कूटर चलाने वाले लोग हों, चाहे वो टैक्सी चलाने वाले लोग हों, हम सब से बात कर कर निर्णय लेंगे। तो एक प्रकार से हमारी कांग्रेस पार्टी की और आपकी पार्टनरशिप बनेगी। मिलकर हम गोवा को आगे ले जाएंगे। देश में जो हो रहा है आपको मालूम है। कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया और भाषण में मैंने कहा कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक हिंदुस्तान चुने हुए अमीर लोगों का, अरबपतियों का, अंबानी, अदानी जैसे उद्योगपतियों का, उसमें चमकते हुए घर, मर्सिडीज गाड़ी, हवाई जहाज, जो भी आपको चाहिए उस अमीर हिंदुस्तान में आपको मिल जाएगा। उस हिंदुस्तान में कानून से कुछ लेना देना नहीं।
शुक्रारा काँग्रेस पक्षान आपल्या उमेदवाराचो आदलो राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी खासदार राहुल गांधीच्या हजेरेंत शपथविधी जालो. वेचून आयल्यार पक्षांतर करचे नात अशी प्रतिज्ञा उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्राचेर सय करून घेतली. गोंय राज्याचे विधानसभा वेंचणुकेत निवडून येतकीच म्हजो 5 वर्सांचो आमदारकीचो कार्यकाळ भारतीय घटनेन दिल्ल्या नेम पाळून काँग्रेस पक्षाचो आमदार म्हणूनच पुराय करतो. हांव म्हजे 5 वर्सांचे आमदारकीच्या कार्यकाळात काँग्रेस पक्षाकडे निष्ठा दवरून प्रामाणीकपणान लोकांक आम आदमी पक्ष भाजपा वांगडा केन्नाच युती करची ना. युतीची गरज पडलीच जाल्यार नॉन भाजपा पक्षा कडेन युती करतलो, पूण भाजपा कडेन युती करपा विशीं आम आदमी पक्ष केन्नाच चिंतचो ना अशें विधान आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवालान दिलें. गोमंतक टीव्हीच्या रणनीती कार्यावळींत उलयतना ताणें हें विधान केलें. अगर जनता का ये आदेश होता है और जनता ऐसा आदेश देती है कि इट इज़ हाईली फ्रैक्चर्ड, then to form a government, if it some kind of an alliance is necessary, then let's see non-BJP, if there is some requirement, then we will. दिल्लीचो मुख्यमंत्री आनी आपाचो सर्वेसर्व अरविंद केजरीवालान शुक्रारा दाबोळी मतदारसंघात न्यू वाडो वास्को हांगच्या श्री गणेशाच्या देवळांत येवन श्रींचें दर्शन घेतलें. केजरीवाल फाटले 2 दीस गोंयांत प्रचार दौऱ्याचेर आसा. आपाचे दाबोळेचे उमेदवार प्रेमानंद नानोस्कार हांच्या प्रचारा मजगती जाल्लेल्या लोकांक केजरीवालान भेट दिली. विधानसभा वेंचणुकेंत बाबू नानोस्कार वेंचून हाडचे म्हूण ताणें ह्या वेळार लोकांक आवाहन केलें. जयंती के अवसर पे सब लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं पिछले 4 दिन से गोवा में हूँ, अभी वापस दिल्ली जा रहा हूँ. मैं गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों के घर में खूब खुशियाँ दें, खूब आपको आशीर्वाद दें, खूब बरकत दें, सबकी मनोकामना पूरी करें. बाबू बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, सबके सुख दुख में काम आते हैं. मेरी आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि आने वाले चुनाव में बाबू जी का खूब जम के समर्थन करें, उनको खूब सपोर्ट दें, उनको मौका दें, ताकि वो जब मजबूत होंगे, आपकी ताकत मिलेगी, जनता की ताकत मिलेगी, तो वो और ज़्यादा आप सब लोगों के लिए काम कर सकेंगे. आज आप सबके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया. गोंयांक आनी गोंयकारपण राखपी विचारसरणीची गोंयांक गरज आसा. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी विचारसरणीक धरूनच चलता. गोंयची खण वेवसाय, पर्यटन तशेंच हेर क्षेत्र सद्या गोंया भायले चलोवपाक लागल्या. हें सगळें अशेंच उतर जालें जाल्यार गोंयकारांनी कितें करपाचें? गोंयचें अस्तित्व आनी तांची संस्कृताय राखपी राजकीय नेतृत्वाची गोंयांक गरज आसा अशें विजयान म्हटलें. गोमंतक टीव्हीच्या रणनीती ह्या कार्यावळींत तो उलयतालो. पळय, गोंयांत आमी सगळे जाणा की ब्रँड गोवा म्हणून जो आसा इट सेल्स. गोंयान एक गोवा इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लँड बिटवीन सिंधुदुर्ग एंड कारवार. गोवा इज दॅट स्टेट वीच सेल्स एंड ब्रँड गोवा सेल्स. आतां गोंयचें नांव वापरून फायदो कोणाक जाता? हो गोंयकाराक जाता, स्थानीक गोंयकाराक जाता. हें जावपाक जाय आशिल्लें. गोंयच्या नांवाचें जो फायदो जाता हें स्थानीक गोंयकाराक जावंक जाय. ही आमची आयडियोलॉजी. म्हणल्यार गोंय गोंयकारांच्या फायद्याचें आसूंक जाय. आज जें सगळें जाता, सगळे सॅक्टर तूं पळय, मायनींग वीच आर द मेन स्टे ऑफ अवर इकॉनॉमी, टुरिजम, मागीर एंटरटेनमेंट, मागीर कजिनोज, कितें उलय तूं, एनीथींग इज बींग ऑल कंट्रोल फ्रॉम आवटसायड. आनी गोंयचो मनीस पुर्तुगेजान तो पासपोर्ट दिला म्हणून सोडून गोंय सोडून वता. सो गोंय कोणा खातीर? गोंयकारा खातीर काय आनी कोणा खातीर?
बरें गोंय राखपा खातीर प्रदुशणाचेर इशू जो एनवायरमेंटली डिग्रेडींग प्रोजेक्ट्स जे आहा हे तन्नार नाल्यार तुजें डबल ट्रॅकिंग हे प्रोजेक्ट्स कोण हाडटा. सो एक पॉलिटिकल आयडियोलॉजी जे गोंयाक राखता फक्त गोंयचे चिंतून गोंयकारांचे चिंतून. गोंयकाराचो जो अर्थ हांव रिव्होल्युशनरी गोवनाची भाशा उलयना की भायल्यांक धांवडावया. एक हेट्रेडाचें राजकारण न्ही की जो गोंयांत आसा गोंयांत रावता गोंयचो मतदार आसा आनी तो भायलो पुचो आसूं ताणें गोंयचें कल्चर तुवें आतां अर्थवेवस्थेची सांगलें हय दुसरें ते रिलीजन हांचे वेगवेगळे धर्म ते सिन्क्रॅटीक कल्चर पण मेन आसा तें आमचें कल्चर. गोंयकारपण म्हळ्यार कितें इज नॉट ओन्ली द वे ऑफ लायफ इट इज ऑल्सो अवर कल्चर इट इज अवर ट्रेडिशन दायज आमचें कितें आहा तें हें सगळें ताणें आपणावपाक जाय. हांगा येवन भंगरा चल्लो वो बिल्डिंग्यो बांदल्यो गुडगांव भशेन. हांव टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर आसतना हांवें तें आय हॅड इन्सिस्टेड दॅट आर्किटेक्चर इंडो पोर्चुगीज आर्किटेक्चर जें आमचें आहा तें जितें उरूंक जाय आमची हेरिटेज जितें उरूंक जाय. सो हाजे खातीर थ्रू पॉलिसी वी हॅव टू इम्प्लिमेंट गव्हर्मेंट रुल्स बाय वीच गोवा रिमेन्स गोवा. गोवा डज नॉट बिकम येट अनदर स्टेट. FAR मेळ्ळी म्हणून बांदलें कांयच ताजें आर्किटेक्ट. हांव निवडून येवचो ना अशी वावडी भाजपाचे नेते पातलावपाक लागल्या. हांव निवडून येवंक ना म्हूण खंय म्हाका भाजपान तिकेट दिवंक ना अशें ते म्हणटा. ते खातीर हे फावट जर हांव निवडून आयलो जाल्यार म्हजेर अशे आरोप करप्यांनी राजकीय संन्यास घेवचो आनी जर हांव हारलो जाल्यार हांव राजकीय संन्यास घेवपाक तयार आसा अशें सणसणीत विधान लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाणें केलां. भाजपान केडराक दुखयल्या. ताचे परिणाम भाजपाक ह्या वेंचणुकेंत भोगचे पडटले अशें लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाणें म्हटलें. बरोबर आसा तांकां केडर दुखवल्याचो खंत वांटोवंकूच जाय. अजून जाणीव जावंक ना आसा तांकां. म्हणजे म्हाका दुखोवन मानरे पुरतो तो ते दुख्ख सीमीत ना गोंयभरान पावल्लें आसा. ज्या पद्दतीन म्हजी केस हाताळली गेली ज्या पद्दतीन म्हाका अवहेलना केली म्हणजे ना लक्ष्मीकांत पार्सेकार कसोच निवडून येवं शकना हे बाकीतां हेच सांगतात आनी जे बाकीतां ही सांगतात लक्ष्मीकांत पार्सेकार निवडून येवं शकना म्हणून आमी ताका तिकीट दिवंक ना आनी सोपट्याक दिली. ताणें 14 तारखेचे इलेक्शन जातकीर फुडल्या 10 मार्चाक म्हाज्या समोर येवचें आनी मागीर कितल्या मतांनी लक्ष्मण पार्सेकार तुज्या उमेदवाराचेर निवडून आयलो हे पळोवचें. आनी हे जे आज सांगतात की लक्ष्मीकांत पार्सेकार निवडून येवचो ना म्हणून आमी ताका तिकीट दिवंक ना हो जो अपप्रचार चल्ला आनी लोकांच्या दोळ्यांत धूळ घातली वता हाचो हांव निशेध करता. आनी हो अटेम्प्ट फुडें चालू दवरचो न्ही. आनी जर चालू दवरतले जाल्यार ताणें तयारी दवरची की फाल्यां जर हेंच्या जजमेंटा प्रमाणे हांव निवडून येवचो ना आनी जनतेन तर म्हाकाच निवडून दिवचो ठरयल्लो आसा आनी जर फाल्यां हांव निवडून गेलो जाल्यार अशें म्हणणाऱ्यांनी राजकीय संन्यास घेवपाक तयार आसात जाल्यार सांगचें. ना जाल्यार हांव घेता. हांव जर हे फावटी जिखून येवंक ना जाल्यार हांव राजकीय संन्यास घेवपाक तयार आसा. मात्र जर हांव जिखून आयलो जाल्यार जेंच्यांनी हो डाव केलो गोंया पुरतो केलो आनी दिल्लीकूय शिजयलो दिल्लीवाल्याच्या तोंडांतसून गळी उतरयलो ताणें सगळ्यांनी संन्यास घेवचो पडटलो हें लक्षांत दवरा. दयानंद सोपटे हाणें मांद्रे मतदारसंघाची कुस्कूटभर लेगीत उदरगत करूंक ना असो आरोप लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाणें केला. मांद्रे मतदारसंघात उदकाचे तशेंच तरणाट्यांच्या रोजगाराचे प्रश्न सुटावे करपाक ताका जमलेलें ना. तशेंच मंजूर केले प्रकल्प पुराय करून घेवपाकूय सोपटे अपयेसी थारला. मागीर आतां आनी खंयच्या तोंडान तो लोकांच्या दाराचेर मतां मागपाक वेता काय असो प्रश्न लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केला. उदका संदर्भान हांव मुख्यमंत्री आसतना हांवें स्कीम केल्ली जो 15 MLD प्लांट आसा तो 30 करपाक व्हेल्लो. ताची वर्क ऑर्डरय दिल्ली कामय सुरू जाल्लें. 1.5 वर्सांत तें काम कंप्लीट जावंक जाय आसलें. आमचें दुर्दैव अशें की लोकांनी 17च्या निवडणुकीक म्हाका घरा हाडलो आनी फुडलीं 5 वर्सां जाल्ले आज काम तें ठप्प आसा. त्यामुळे दुर्भिक्ष आसा हांगा पाण्याचें. लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केवळ चांदेरचो प्लांट 15चो 30 करपाचो ठरयलो इतलोच न्हय आनी वर्क ऑर्डर दिली इतलीच न्हय तर पेडणे खातीर
पेडण्याचे विकासाची जी गती आसा तिका पूरक ठरपा खातीर सुके कोण हांगा एक मोठे पंपिंग स्टेशन केले, बांदूनय कंप्लीट जाले. ताच्या वरसून चांदेला हेचे हांगा तुवे पठाराचेर आनी एक 30 MLD प्लांट करपा खातीर ते पंपिंग स्टेशन आसले. आणि एका अर्थान 15 MLD चे पाणी आसा. 15 MLD म्हणजे 15 मिलियन लिटर्स पर डे. ते 60 MLD करपाची योजना, जेतूंतली 30 करपाची योजना कार्यान्वीत जाल्ली. 30 जे आसात ताच्या खातीर पंपिंग स्टेशन केल्ले. म्हणजे पाणयेची समस्या ही कितली गंभीर आसा ही म्हज्या तकलेंत आसली. पूण मुख्यमंत्री पदाच्या काळात हांवें ह्यो गोश्टी केल्यो, पूण तो काळ खूब कमी आसलो, त्यामुळे पूर्ण करूं शकलो ना. जबाबदारी असली दुसऱ्या आमदाराची, जो निवडून आयलो ताणें तें काम फुडें व्हरपाची. ताणें कुस्कूटभर व्हेलें ना. त्यामुळे ताणें उत्तर दिवपाची गरज आसा की जेणे 5 वर्साच्या काळात गोवा मेडिकल कॉलेजीक संलग्न असलेलें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे 52 कोटी खर्च करून इमारत बांदली, ती जेणी फुडें व्हरूंक ना, उदकाची स्कीम जेणी फुडें व्हरूंक ना, हांगा बेरोजगारी निर्माण करणार, बेरोजगारी भरपूर आवासून उभी आसा आणि रोजगार निर्मिती करणारे इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो प्रोजेक्ट फुडें व्हरूंक ना, जेणे 5 वर्सां होगडयली. म्हणजे पेडणे तालुक्यांतल्या, खास करून मांद्रे मतदारसंघातल्या युवक युवतींक फटयली हेणी. कारण तेंचे जी अधिकारान जी तांकां गोश्टी मेळपाच्यो त्यो 5 वर्सांत फुडें गेल्यो. ताणें उत्तर दिवचें, 5 वर्सां आपणे ह्यो गोश्टी फुडें व्हेल्योच आनी परत आज हांव कित्याक निवडणुकीक रावला आनी 5 वर्सां पिड्ड्यार करपा खातीर काय कितें, हेंय ताणें उतरां दिवची आनी मागीर लोकांच्या घरा कडेन वचचें. गोवा फॉरवर्ड पक्षांत फातोड्डेची कांयच उदरगत करूंक ना. तरणाट्यांचो फुडार घडोवपाक लेगीत विजय सरदेसाय अपेसी थारला, असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आदले वांगडी रमेश नायक हाणें केला. रमेशान आयज भाजपांत प्रवेश केलो. ह्या वेळार ताका भाजपाचे फातोड्डेचे उमेदवार दामू नायक हाणें पक्षांत प्रवेश दिलो. रमेशा सयत तांच्या 27 कार्यकर्त्यांनी शुक्रारा भाजपांत प्रवेश केला. इतले मजगती विजय सरदेसाय हांच्या काळांत फातोड्डा मतदारसंघाची कांयच उदरगत जावंक ना, असो आरोप दामू नायकान केला. आणि आता आम्ही भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करतो आणि त्याचे कारण भायर सरकार आम्ही त्याची खूप कारणां आसात आणि आमच्या भुरग्यांची उदरगत कसलीच नाही जाली. आणि जशें इलेक्शन पावलें सोरो आनी पयसो आनी भुरग्यांचें भविश्याचें कांयच येना. पोटां लागपाचें म्हणटा हें कांयच जालें. प्रत्येक वेळार हेंच अशेंच कसल्याच एक आपल्या भुरग्याचें हें जालें ना. आमी सदांच चिंत्ताले कित्याक भुरग्यांक पोटां लागून कितें हो हें करतलो, ताका लागून आमी ताका खूब हें करताले. पूण ताणें कसलेंच आपलें हें दाखोवंक ना आनी सदांच अशेंच आश्वासन दिवं करतलो, आयज करतलो, फाल्यां करतलो, हीच आश्वासन. तेजेर आमी हें केलां आनी आतां आमी हें गोवा फॉरवर्ड पार्टी सोडली आनी भारतीय फक्त फटिंगपणा ही ओव्हर लोकांक कळपाक लागली. आनी युवा वर्ग जो आसा, रमेशा सारको यूथ तरणाटे, हे एक आशा घेवन तो गोवा फॉरवर्डचे सगळे वांगडी आशिल्ले. युवा मोर्चाचो तो पदाधिकारी आनी अनेक वर्सां गोवा फॉरवर्डचे कावन्सील इलेक्शन जावं किंवा राज्याचें इलेक्शन जावं तातूंत ते वांटेकार जाले. आनी आयज तांकां जेन्ना कळ्ळें की फटिंगपणां अशीच चालू आसा आनी उदरगत म्हणटा तें कांयच ना, मतदारसंघांत कसलेच प्रोजेक्ट येवना, तांचो फायदोय तांकां जातलो किंवा तांचे जितले भुरगे आसा हे जर ताणें फक्त 25 कित्याक आतां आमचे टायमींग बदलत आसता प्रवेश करपाचे, प्रचार चालू आसा, तें चालू आसा. आनी अजुनूय अनेक कार्यकर्ते
आपल्या ग्रुपा सकट बेश्टे बिन्नी ताचे चेहरे तुमकां दाखोवन म्हणजे तांकां मतांय आसा हेंय म्हणजे थोडे कितें हाडटात आनी तेच रिपीट करता आनी फाटल्यान आनी दाद वता तसलें न्ही जाल्यार हे सगळे येणाऱ्या काळान भितर प्रवेश करीत रावतले जे असंतुश्ट थंय रावले आनी ह्या सरकाराच्या विरुद्ध फक्त घोशणाबाजी आयकली पण प्रत्यक्षान आपल्यानी कांय केलें ना आनी सरकाराच्यो उपलब्धी लोकां पर्यंत पावले ना अशें अनेक जाण आमकां मेळटात. गोंयकारांच्या विस्वासाक पात्र थारपा खातीर तशेंच ज्या पक्षाच्या टिकेटींचेर आपणे वेंचणूक लढयली तांचे कडेन एकनिश्ट रावतलो हाची गोवाय गोंयकारांक दिवपाच्या हेतान शुक्रारा काँग्रेसीच्या उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्रार बरोवन घेतले. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधीच्या हजेरींत ही कार्यावळ जाली. आम आदमी पक्ष उपरांत आतां काँग्रेसीन आपल्या उमेदवारां कडल्यान प्रतिज्ञापत्र बरोवन घेतलां. जाल्यार ह्यान पयलीं वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यान देवळांत वचून उमेदवारांक घेवन काँग्रेसीन वेंचणूक जिखपा खातीर घराणे घातल्यात. काँग्रेसीन आपल्या उमेदवारांक देवाच्या आनी कायद्याच्या बंधनांत बांदून घेतल्या खरें, मात दिल्लें उतर हे उमेदवार पाळटले काय ना हाचें चित्र विधानसभा वेंचणुके उपरांत स्पश्ट जातलें. पळयात काँग्रेसीचे उमेदवार कितें म्हणटात ते. वेगवेगळ्या प्रसंगाचेर हांव लोकां कडेन भेटतात आनी तुमी म्हाका strengthen the faith of Congress workers and the voters. Congress voteranचे विश्वास ह्या काँग्रेस कॅन्डिडेटाचे विश्वास थीर करपाक आमी आयच्या दिसा लॉयल्टी ओथ घेतलेलो आहा इन फ्रंट ऑफ Rahul Gandhi that once we get elected, election जाले म्हणटकूच MLA जाता तेन्ना आमी डिफेक्ट करचे ना, खंयचेच दुसरे पार्टीक वयचे ना. तुम्ही जेन्ना कॅम्पेनिंगा भोंवता तेन्ना तुमकां असो फीडबॅक बी मेळटा की आमी तुमचेर कसो विश्वास दवरचो की जेन्ना काँग्रेस पक्ष म्हणून तुमी वता तेन्ना तुमकां खूब जाणां विचारतात. सी अ फ्यू डेज बॅक आमी ऑलरेडी देवळान महालक्ष्मी देवळान आनी आमच्या बांबोली क्रॉसार वचोन हो ओथ घेतलेलो की डिफेक्ट जावचें ना म्हणून इन द नेक्स्ट 5 years. आनी आतां एफिडेविट सायन मारल्या. इज अ एफिडेविट सायन बाय ईच अँड एवरी कॅन्डिडेट. आनी बेस्ट थिंग काँग्रेसान हे पावटी केला तर एकूय डिफेक्टर घेवंक ना. वी आर कमींग विथ अ क्लीन स्लेट. हे खूब जाण एक्स MLAs पासून येवंक सोदताले जे डिफेक्ट करून दुसरे पार्टीन गेल्ले बट दे हॅव नॉट टेकन देम इन टू कन्सिडरेशन एंड दॅट्स अ प्लस पॉयंट फॉर अस. मीन्स देर आर नो डिफेक्टर्स प्रेझंट इन काँग्रेस. म्हाका टिकेट इजिली आयली कित्याक सदांच जें हांव कितें करतालो पळय न्ही कार्य जें म्हणजे न्याया खातीर प्रश्ना खातीर वेगवेगळ्या प्रसंगाचेर हांव लोकां कडेन भेटतात आनी तुमी तें सारकें सदांच मिडिया थ्रू आमचे आख्खी गोंयांत देशांत वर्ल्डा पावले. ताका लागून आज आमकां एक टिकेट सारकी लागींतल्यान लागीं पावली. कितें रिस्पॉन्स रे लोकांचे रिस्पॉन्स कशें पळय जना म्हणटा म्हणटा खबर आसा तुका काणकोण न्ही आख्खी गोंयांत काणकोण टू पेडणे वाळपटी वास्को. म्हाका सगळे कडेन इतलो विश्वास आसा कितें हे फावटी लोकांनी आख्खे गोंयच्या लोकांनी डिसायड केलेलें आसा कितें वी आर गोईंग फॉर अ चेंज. लोकांनी ठामपणे डिसायड केलेलें आसा कित्याक हे फावटी बदल करुया म्हणून. जे 10 वर्सांनी BJP सरकारान जे लोकांचेर अन्याय केलेलो आसा, लोकांक केअर करुना, लोकांक रस्त्यार उडयले, लोकांनी हे सगळें पळयलेलें आसा. कोविडाच्या टायमाचेर जे सिच्युएशन जालें आयज जे लोक जांकां मरण येयलेलें आसा तेजे जबाबदार हे आमचे गोवोरमेंट आसलेले BJPचे गोवोरमेंट. आनी आयज लोक जे स्ट्रायकाक बसता बाकीचे जे इश्यूज घेवन तांकां जे केर्लेस करता पळय ते लोकांक इतले दुखलेले आसा भितरल्यान. आयज जे लायटीचे बील, उदकाचे बील, आयज जे म्हारगाई, गॅस सिलिंडर जावं खंयच्यो इश्यूज जावं, आयज ग्रॉसरी आयटम जी म्हारगाई वाडलेली आसा, लोक सारके अक्षरशः रिटलेले आसा. आयज जेन्ना हांव कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवता जेन्ना जे प्रमाणे लोक म्हाका वेलकम करपाक लागलेले आसा आनी लोकांनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर डिसायड केलेलें आसा आमी ह्या फावटी एक चान्स तुका दितले. एक चान्स म्हणून ते सांगीत आसता आनी हांवूय तेंचे कडेन एक चान्स दी म्हणून मागता. आनी सगळ्यांनी डिसायड केलेलें आसा की फावटी संकल्पाक एक चान्स दितले. त्याच प्रमाणे आमच्या गोंयच्या लोकांनी गोंयच्या जनतेन डिसायड केलेलें आसा ह्या फावटी काँग्रेसीक सत्तेर हाडटले. आनी हांव तुमकां चॅलेंज करता हे उतार पळय तुमी उगडास दवरा. फुडले 10 तारखेक जेन्ना रिजल्ट येतलो तेन्ना आमकां 23 सिटाच्या वयर काँग्रेसीक येवन आमी सरकार करता. भाजप सरकारान गोंयच्या जनतेचो घात केला.
तशेंच शेतकार आनी नुस्तेकारांचो घात केला. ताची आर्थीक परिस्थिती खूब बिकट जाल्या. विस्वासघातकी सरकाराक वेंचून हाडच्या परस तृणमूल पक्षाक जिखयात. लुइझियानांत कुटाले मतदारसंघात वचून थोड्या लोकांकडे तृणमूल पक्षाचे उमेदवार मारियानोक वेंचणूक जिखयात अशें म्हटलें. हांव ह्या कोर्ताली मतदारसंघाच्या लोकांक काल्तिकायेन मागता की हे पावटी तुमचें जें मोलादीक मत आहा हे टीएमसी पक्षाक दियात, बाब मारियानाक दियात. गोंयकार आज खूब त्रासान पडले आहा. हांगा आमचे नुस्तेकार भाव आनी भयणी आहा. हो सरकार नुस्तेकारांचेर आड, हो सरकार गोंयकारांचेर आड, हो सरकार आज इतली म्हारगाय वाडयल्या की मोडबाक तेंकल्या. आमची अर्थीक परिस्थिती काबार केल्ली आहा. आमच्या शेतकारांचेर आड आनी जेन्ना एक कठीण दीस आयिल्ले आहा. गोंयकार लोक एक बदल मागता. आमी पळयलां बीजेपी जरी तरी गोंयचे पर्यंत सत्तेर हाडूना, पूण बीजेपी पक्षाक जेन्ना लोकांनी गोंयच्या लोकांनी हारायलो, आमचे काँग्रेसाचे जे आमदार आसले, काँग्रेसाचे आमदारांचे भिरें व्हरून बीजेपीक दिलें आनी आयज हो काँग्रेस लेड बीजेपी सरकार राज चलयता. तर जाणी विस्वासघात गोंयकारांचेर केला, गोंयकारांच्या मताचेर केला. तांकां ह्यो पावटी आमी पयस दवरपाक गरज आहा आनी तांकां सांगपाक गरज आहा, बाबा आमकां आयज गोंयचो फुडार बरो करपाक जाय. गोंय परतून आमी अर्थीक मळार सुदरावपाक जाय. गोंयची उदरगत सुदरावप विकास जाय आनी गोंयचो फुडार बरो जावपाक जाय. तर हांव तुमचे तांय काल्तिकायेन मागता. हल्दोना मतदारसंघाचे तृणमूल पक्षाचे उमेदवार फाटलीं 5 वर्सां पक्ष बदलीत आसा. झगड्यो आनी दादागिरी करीत अशे जायते आरोप तृणमूल आनी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांनी ग्लेन टिकलोचेर केल्या. फाटलीं 2 वर्सां आपल्याक वेंचून हाडला आनी येता ते 2022च्या वेंचणुकेंत वेंचून हाडटले अशें ग्लेनान आत्मविश्वासान सांगलां. उडक्यो मारल्या आनो पयलींच्या पडीन आसलो. ताजे उपरांत तो टीएमसीन गेलो. ताचे पयलीं तो गोवा फंड आसलो. ताजे उपरांत तो काँग्रेसाक वचपाक आसलो. ते डिक्लेअर केले म्हणून तो टीएमसीन शिरकलो. हेचो तो आमचेर आरोप करता की ग्लेन टिकलो कितें गुंड आनी दादागिरी. आतां तुमी एक सांगात, आमचे सगळे कार्यकर्ते मतदारसंघांत आसात, ग्लेनान केन्ना कोणाक तरी थापट मारलो कोणाची? सगळ्यांक खबर आसा कितें चल्लां पळय तें. एका वटेन तो बेंगॉल पळय कितें जालें. बेंगॉल आमचें तें इलेक्शन तेन्ना दिली पडली तेन्ना कोणेच अत्याचार केल्लो. ही लोक काडून तांचे सारके मारून उडयले. रिपोर्ट्स आसा ते. हे आमकां गोंयांत जाय. व्हडले गुंडगिरी आमकां गोंयांत जाय. दाखयला म्हाका गुंडा दादागिरी. हांव तर गुंडान दादागिरी करपाक हांव पयलेच करपाचो, स्टार्टिंगूच करपाचो. आमचे एक बरें आमचे आवय बापून आमकां बरें आमकां अपब्रिंग हाडला. आनी आमचे आयज तुमी सगळे आमचे परिवार आमचे हल्दोना मतदार एकदम लोक एकदम शांत, एकदम मोगाळ. त्या खातीर तुमी म्हाका निवडून हाडला सेकंड टायम. आनी निश्चितपणान तुमी थर्ड टायम म्हाका भरपूर मतदान. मडगांव काँग्रेसचे उमेदवार दिगांबर कामताचे वेंचणूक कार्यालयाचे उक्तावण जालें. गोंयच्या जनतेन भाजप सरकाराक परत सत्तेर हाडचें ना असो निर्णय घेतला. जेन्ना हांव वेगवेगळ्या वाठारांनी प्रचार करपाक गेल्लो तेन्ना लोकांचो भाजपाचेर राग व्यक्त केलो आनी आपलें काम खरेंच प्रगतीचें आसा अशें गोंयच्या जनतेन सांगलें. आज हांव गोंयभर भोंवता. काल पयर 3 दीस जाले, 4 दीस जाले गोंयभर भोंवता आनी एक लक्षांत येता गोंयांत की गोंयच्या प्रजेन एक निर्धार केल्लो आसा. गोंयच्या प्रजेन एक डिसिजन घेतिल्लें आसा आपल्या मनांतल्या मनांत. आनी तें डिसिजन म्हणजे खंयच्याच परिस्थितींत बीजेपीचें सरकार परते गोंयांत सत्तेर हाडप ना हो तो निर्धार आसा.
भागात हांव वता त्या भागांत ते म्हाका सांगतात तूं मुखार वच तूं घे हातांत आनी गोंय साल्वार कर नाजाल्यार गोंय काबार जाता सगळ्या दृश्टींतल्यान ते म्हणटा तुजो कार्यकाल आमी 5 वर्सांचो पळयला बारीक लोकांचो कार्यकाल बारीक लोकांचे हातांत पयशे घोळटाले मायनिंग चलतालें ट्रकवाले बसवाले टॅक्सीवाले मोटरसायकलवाले रिक्षावाले ह्या सगळ्यांच्या हातांत पयसो आशिल्लो आनी म्हणून म्हजो पिरियड हो पिरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी पीपल ऑफ गोवा प्रॉस्पर ड्युरींग माय पिरियड आनी आयचो कार्यकाल 10 वर्सांचो इज हॅज बिकम ए पिरियड ऑफ लुईस इन्फलेरो केन्नाच काँग्रेस पक्षा कडेन प्रामाणीक रावंक ना 2017 विधानसभा वेंचणुके वेळार लेगीत लुईझीन भाजपा वांगडा आसलो आनी आतां लेगीत आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हाणें केला तो गोमंतक टीव्हीच्या रणनीती ह्या कार्यावळींत उलयतालो आम्ही 4 सीट लढले आणि 3 सीट जिंकले सो आमची स्ट्रायक रेट 75% झाली आता हे जे 4 सीट आम्ही लढले ते BJP काँग्रेस आम आदमी पार्टी हे तिनूय पक्षांचे विरुद्ध लढले कित्याक तिनूय पक्षांनी आमचे कडेन कसलेंच गठबंधन नाजाल्यार प्री पोल अलायन्स करपाक तयारी कोणाची नाशिल्ली ताजे मागीर जे आमी केलें जे मनोहर पर्रीकाराक हाडपाचें केलें हें खूब लोकांक विचित्र अशें दिसलें कित्याक जो BJPच्या अगेन्स्ट उलयतालो तो BJP बरोबर गेलो कसो काय पूण काँग्रेसीन तेन्ना विचार करूंक जाय आशिल्लो की ज्यांचेर आमी कॅन्डिडेट घाल्या ज्यांचेर आमी म्हणलां की ते जिखल्यार पसून आमी तांकां घेवचे ना म्हणून तांचे कडच्यान तुमी सपोर्ट कसो एक्सपेक्ट करताले आनी हाजें उत्तर म्हाका दिसता बरे भशेन दिग्विजय सिंगान दिल्लें आहा पयर की लुईझीन फालेरान आनी आपले थोडे फ्रेंड जे आसात आमी हे प्री पोल अलायन्स जावपाचें आडमेळे हाडले आनी ताजे खातीरूच हिस्ट्री वूड हॅव बीन डिफरंट म्हणून हो दिग्विजय सिंगाचो ही ट्वीट आसा सो हाजेर अशें क्लियर कट कळटा की लुईझीन फालेर म्हणटा तो पयलींच्यान BJP बरोबरच आशिल्लो 2017 इलेक्शनाचे पयलीं BJP बरोबर आशिल्लो आनी आतांय आसा कमिशन खावन उदरगत जायना बरी उदरगत जावपाक जाय जाल्यार लोकांच्या मनांतले प्रश्न आनी मुळाव्यो गरजो जाणून घेवन त्यो सोडोवपाचो यत्न करपाक जाय अशें हल्दोणा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे उमेदवार कार्लोस फरेरान सांगले भलायकी आनी भुरग्यांच्या उदरगतीची आनी खासा करून खाशेल्ल्या भुरग्यांक मजत करपाची कामां हातींत घेतले अशें ताणें सांगलां की फकत इलेक्शन पॉलिटिशियन चलयत तेश कोन इलेक्शन न्ही ऑर डिफरंट कायंड ऑफ इलेक्शन ही इलेक्शनां दॅट्स वॉट आय सेड फ्रॉम बिगिनींग आय वॉन्ट टू टच द हार्ट एंड मायंड ऑफ एवरी वोटर सगळ्याचे काळीज आनी मन हांव तांकां दिवपाक सामकें थिंग लागीं वचोन मेक देम लायक मायंड बिकॉज आय वॉन्ट टू फील वॉट दे फील आय वॉन्ट टू सी वॉट दे सी and then only I can understand what is the real problems, real issues, and I can do real development for them. एक बेश्टे हे हाडले आनी ते हाडले बेश्टे पयशे मोडले कोटेनी आनी कमिशन हायले तसले डेव्हलपमेंट न्ही सो लोकां बारीक मनशान पळोवपाक ही आनी अपडेट कितें आयले ते शेअर करपाक म्हाका हें आशिल्लें मेडिकल फॅसिलिटीज अपग्रेड करपाक मागीर आमचे रस्ते उदक आनी लायट इलेक्ट्रिसिटी तुमी जाणा ते बेसीक नेसेसिटीज सांगपाची गरज ना उदक ना जाल्यार मनीस कितको रावतलो इलेक्ट्रिसिटी परत जाल्यार भुरगे कितें शिकतले आमचे फ्रिजीन वस्तू आहा ते सामान वयतले लायट ना जाल्यार फ्रीज ना जाल्यार एक बाल्ब आहा तोय चलचो ना सो सगळ्या इलेक्ट्रिसिटी जाय पडटा आमकां आनी रस्ते ना जाल्यार तूं कितको वयर सकला वयतलो जाणटे बायल्यो जाणटे जागल्यो ते रस्तो बरो ना जाल्यार पडटात थिंगा बायक मोटर बायक वयतात त्या पासून ते पडटात सो हे आमचे डेंजर जाता टू लायफ सो ते आमी पळोवपाचें काँग्रेसीचो आदलो राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी खासदार राहुल गांधी शुक्रारा गोंयांत पावलो हेडलँड सडा हांगच्या GRB कॉलनींत प्रचार केलो तो अंगणवाडी कर्मचारी तशेंच हेरां कडेन तांच्या विशयांचेर चर्चा केली तशेंच काँग्रेसींच्या कार्यकर्त्यांची बसका घेवन उमेदवारांक मार्गदर्शनूय केलें
राष्ट्रवादी पक्षान सदांच काँग्रेसीक तेंको दिला आनी जिखून आयली जाल्यारूय काँग्रेसीकूच तेंको दितली, पूण मुख्यमंत्री थारायतना राष्ट्रवादी पक्षाचोय सल्लो घेतले. माजी नुवें मतदारसंघा खातीर न्ही जाल्यार नुवेंच्या लोकां खातीर मोख आसा अशें नुवें मतदारसंघाचे उमेदवार मिकी पशेकोन म्हटलें. पक्षांतर करप्यांक तिकेट दिल्ल्याचें विचारल्यार राष्ट्रवादीन पक्षांतर करप्याक तिकेट दिवचें ना अशें केन्नाच म्हणूंक ना, तर हें काँग्रेसीन म्हटलेलें अशें मिकीन म्हटलें. पार्टीन आमचे सदांच पाठिंबो दिलेलो काँग्रेसाक, आमी काँग्रेसाक पाठिंबो दितलो. पूण जे आयज जर कोणी निवडून तुमी आतां म्हाका सांगची बाबा पार्टीन सांगलो आमी सपोर्ट करतले आमी जरूर करतले, पूण आमकां से आसतली थंयसर. आयज तर चोराच्या खातीर चोरूक राखोव दिली जाल्यार आमी कशे रावतले. विकीन ऑफिस घातलेले आयज 25 वर्सां जाली उच्चें दिलेलें आहा. जे लोकांक जाय तेच करता. हांव हिंगासर आमच्या ह्या मतदारसंघाक हांव हें सांगूंक येना बाबा उदीक फ्री दिता, लायट फ्री दिता. म्हाका एक विजन आहा म्हणून म्हाजें विजन कांय ना. आनीक फावटी सांगता, म्हाजे नव्या मतदारसंघाक कांय विजन ना, कांयच ना. म्हाजें विजन म्हणजे नव्या मतदारसंघाचो लोक हें म्हाजें विजन. जे तेंचें विजन आहा तें पुरें करपाचें म्हाजें काम. आमी डिफेक्टराक तिकेट दिली, आमी तर परचे फुडें वचोन भाशणां करून नारे मारूंक ना न्हू. आमी डिफेक्टराक दिना, टेटराक दिना, आमी म्हणूंक ना न्हू. म्हाज्या पक्षान तरी म्हणूंक ना. जे उतर दिता तें राखा मरे, जे उतर दिता तें राखा. म्हज्या पक्षाचे कोण प्रेसिडेंट आहा, पक्षाचे हायकमांड आहा, तेणी तरी प्रेस घेवन आमी कोणाक म्हणूंक ना बाबा आमी डिफेक्टराक ट्रेडराक दिवचे ना म्हणून. पूण जेन्ना काँग्रेसान हें सांगलें, भाशणां केली, राहुल गांधी भाशणां केली, तेन्ना तेंचे उतर तरी नाका न्हू. कलंगूट वाठाराची उदरगत नव्या तरेन करतलो. जशें दुबय आनी सिंगापूर आसा तशेंच करपाचें आपलें सपन आसा. भ्रश्टाचार मुक्त गोंय करतलो. भायल्या बिल्डरांनी गोंयांत कसलें बांदकाम केलें जाल्यार हाचो फायदो थोड्या लोकांक जावपाक जाय आनी मतदारांक करच्या वेळार चिंतून चिक्को मारा अशी मागणी कलंगूट मतदारसंघाचो अपक्ष उमेदवार रिकार्डो डिसोजान सांगलें. हांव हांगासर करप्शन बंद करपाक येयलो, लोकांच्या खातीर झगडपाक येयलो आनी लोक खूब भियेला. हेणें सगल्यांनी बेंकडायला तांकां सरपंचान पंच मेंबर. आनी कालांगूटच्याच उलयना हांव आख्ख्या गोंयचे. तर आमकां हांव आतां येयला लोकांक गोठाय दिवपाक. तुमी भियेनाकात. तुमचें कितें चल्लां पळय तें आतां ते वांटूंक भोंवता पयशे, ते घेया पयशे, नो प्रॉब्लम. मात कितें फुडाराक वोट घालता आसतना कोणाकूच खबर ना कोणाक वोट घालता तुमी. तेन्ना बरें चिंतून तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक लागून चिंतून घालात. कालांगूट सिंगापूर नाजाल्यार दुबय भाशेन करपाक हांकां धांवडावंक शकना आमी. सो आतां कितें डेवलपमेंट हॅज टू बिकम हाय रायज. अशें वचोन तांकांय घरां दिवंक जाय कोण येयल्या पळय ते. आनी मेन पयले आमच्या लोकांक घरां दिवंक जाय, नाजाल्यार आमकां बिल्डिंगूच नाका. मोस्ट इम्पॉर्टंट लोकांक डेवलपमेंट जावंक जाय. मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हाजें हें आहा, एका फॅमिलीक एक अपार्टमेंट फुकट मेळोंकूच जाय. आतां तुमी विचारतले हे कोण फारीक करतलो, हे त्या बिल्डरान फारीक करूंक जाय. येता पळय तो भितर ते भायसान येता दिल्लीसान आनी हुजरसान बांदता, मॅस करून सोडटा आनी वयता ते. आदले जिल्लो पंचायत वांगडी दाळगोळचे आदले सरपंच प्रदीप पाटेकार हाणें आपल्या 7 कार्यकर्त्या वांगडा मगोंत प्रवेश करून पेडणे मतदारसंघातले मगो पक्षाचे उमेदवार राजन कोरगांवकाराक तेंको दिलो. उमेदवार कोरगांवकार हाणें मगोची पक्षांत प्रवेश केलो आनी येवकार दिलो. सपोर्ट दिवपाक भारतीय जनता पार्टी सोडून जनतेन प्रवेश केल्लो आसा आनी आमी आमचे काही उमेदवार आसा तांकां भरघोस मतान निवडून हाडटले तशें हांव जायत. आयज आनी एक बरो दीस एक दारगळ गांवांतसून
एक आमचे तडफदार पंच तसेच एक्स जेडपी आणि सरपंच पटेकर साहेबान आमकां येवन आमच्या मदीं येवन आमकां एक तेंको दिल्या बद्दल खरेंच धन्यवाद. आयज दिसान दीस ही फळी पेडणेकारांची वाडत आसा. पेडणेकार कितें हे डे बाय डे जाता आनी म्हाका दिसता अशेंच हांव आजुनूय आवाहन करता बरेचशे आमचे पेडणेकार इतर पक्षान आसात तेंच्यांनी आमच्या मध्ये सामील जावन पेडणेकारांची एकवट एकत्र दाखोवची जेचे करून आमची कामां येणारी आमी त्याच नेटान काम फुडें व्हरता. बोडगेश्वराची जात्रा सोंपोवन खूब दीस जाल्या. कोयराचो ढग आजून मेरेन थंयच आसा. सगळ्या घाण पसरल्या. कोणूच जतनाय घेना. तशेंच म्हापसा नगरपालिकेन काम करपी लोक खूब फावटी येवन वेतात पूण ते आडनदर करतात असो आरोप शेतकार समितीचे अध्यक्ष संजय बर्डेन केला. अजून मेरेन ह्यो कचरो पडलेलो आहा तो अजून मेरेन म्युन्सिपालिटीन उखलूंक ना आनी तो असोच कचरो सगळे कडेन पडलेलो आहा आनी हांगा गार्बेजीची बॅग भरून दवरल्या तिवूय उखलूंक ना. हेच्या बद्दल आमी जास्त माहिती घेवया. संजय बर्डे शेतकरी समितीचो संघाचो अध्यक्ष म्हापशा वाठारांचो हेका विचारया कशें कितें हे फुडले हेंचेर. आयज आमी पळयता आसतलो हांगा कचरो जो कलंगूट रोड आणि पणजी रोडांसून मदीं देवस्थानच्या मदोमद हो जागो आसलेलो आसा. हांव बोडगेश्वर शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष आसल्या कारणान हितूनसून म्हापसा नगरपालिका जी आसा तेंच्यांनी सुद्दां हांगा स्टॉलाचे पयशे सुद्दां कलेक्शन केल्ले. म्हाका दिसता आमच्या हिशोबान कमीत कमी तांकां 7 ते 8 लाख रुपया ते कलेक्शन केलेले आसा. म्युन्सिपालिटी एरियेन पडटा तेन्ना नगरपालिकेक हितून हक्क आसता की पयशे कलेक्शन करपाक. पूण पयशे कलेक्शन करता आसतना आनी आयज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार कचरो आहा तसो आसा. तेन्ना म्हापशेची नगराध्यक्ष जी आसा न्ही ती हांगासून वयता 100 फावटी बाकीचे इतर नगरसेवक जे वयतात तेंच्यांनी देवस्थान तरी आहा देवाक तरी भिवून बोडगेश्वर श्री देवस्थान आमचे बोडगेश्वर आहा तेका तरी भिवून हो कचरो तरी काडूंक जाय आसलो. परिस्थिती एकदम वायट आसा म्हापशा शहराची. तेन्ना वयता आसतना आमी म्हणटा हांगा म्हापशा शहर एक स्वच्छ आसपाक जाय म्हणून. म्हापसा हायवे कुशीक काँग्रेसीचे होर्डिंग्स लावप चालू आसले. ते होर्डिंग्स बेकायदेशीर लायल्यात अशें कोणे तरी कागाळ केली. थंय कारवाय करपाक कांय पुलीस अधिकाऱ्यांक धाडले. होर्डिंग्स लायत तेल्यांक परवानगी पत्र दाखयले. त्या उपरांत कळून आयलें की तांच्या कडेन हे होर्डिंग्स लावपाची परवानगी आसा आनी ते आनिकूय कांय जाग्याचेर हे होर्डिंग्स लावपाक चालू करतले. गोंयांत भाजप सरकारान सुरू केल्ले इलेक्ट्रीक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसीच्या अंतर्गत 2025 मेरेन 35% EV बसींचे प्रकल्प पुराय जातले. त्याच बरोबर EV गाडयांक लागपी चार्जिंग पॉयंट्स लेगीत गोंयांत पुराय जातले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. सद्याक EV गाडयांचो मागण्यो बऱ्या प्रमाणात आसा. भाजपान फेम टू स्कीम भितर 150 EV बसी सुरू केल्यात अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. बिरेस्तारा राती धारगळ वाठारांत शंभा हरमलकार हांच्या होलसेल सोऱ्याच्या दुकानाक उजो लागलो.
हातून 2 लाखांचे लुकसाण जाले. उजो पालोवपी अधिकारी नामदेव परवार हांच्या मार्गदर्शना खाला जवानांनी घटनास्थळार वचून हो भिरांकूळ उजो पालयलो आनी 3 लाखां परस चड जावपी लुकसाण वाटयलें. उत्तर गोंयच्या दर्यादेगेर आनी पर्यटन वाठारांनी दिसपट्टे उज्याच्यो घडणुको घडपाक लागल्या. ताका लागून हे घडणुकांनी कोणाचो हात आसूं येता असो दुबाव आतां लोकांक उक्तायला. रायबंदर फेरीच्या धोक्या कडेन गाडयो भिरांकूळ पद्दतीन उदका लागीं रावल्यो. एक व्हिडिओ व्हायरल जाला. फेरेंत हालीं खूब गर्दी आसता. चुकून कसोय अपघात घडल्यार कोण जापसालदार हो मोठो प्रश्न उप्रासला. रायबंदर फेरी कमी आसलेल्यान चोडणा सावन येवपी लोकांक दिसपट्टे त्रास सोंसचे पडटा. ताका लागून मेळटा ते फेरींत लोक गर्दी करून घुसोंक सोदता. 1-2 वरां ताका फेरीचीच वाट पळोवची पडटा. लोक कामार वेळार पावना. सरकारान जाता तितल्या बेगीन हो प्रश्न सोडोवन लोकांक ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचे अशी मागणी थंयच्या लोकांनी केल्या. गोंयकाराची सुसेगाद वृत्ती आनी राजभाशेक तिचे स्थान दिवपाचे विशीं अनास्तेक लागून कोंकणी मराठी भाशा ही राजभासा जावन पावना अशें मत राजभाशा खात्याचे आदले संचालक दोतोर प्रकाश वज्रीकार हाणें सांगलां. राजभासा दिसा निमतान वज्रीकार गोमंतक टीव्ही कडेन उलयलो. आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आनी दिगंबर कामत हाणें राजभाशेचे सरकारी कामकाजांत अंमलांत हाडपाचो यत्न केलो. मात ताचे उपरांत कांयच यत्न जाल्ले ना अशें वज्रीक गोंयांत कॅन्सराचे आनी खासा करून ब्रेस्ट कॅन्सराचे प्रमाण चड आसा. कॅन्सर दुयेंतीचे वेळार तपास जावन लोकांक कॅन्सर मुक्त करपाची मोख दवरपाची गोंयांक गरज आसा. भारतांत 3.7 लाख लोकांक कॅन्सराक लागून मरण आयलां. सिगरेट सोरो आनी प्रक्रिया केल्ल्या मांसा विशीं जागृताय करप आनी तंबाखू विरोधी म्हायती शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान दिवपाची गरज आसा अशें मत फामद कॅन्सर तज्ञ दोतोर शेखर साळकारान दिली. तर ह्यो आसल्या आयच्यो आमच्यो मुखेल खबरो. हांव अलिशा मेनेझेस तुमचे कडल्यान निरोप घेता, पूण तुमी आनीकय अश्यो बातम्यो मेळोवपा खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही.